दरवर्साप्रमाणे अंदूं पणजे भलायकी केंद्रा कडेन पुरुमेताचो बाजार भरला। वेगवेगळे तरेचे सामान विक्रेक आयला। पावसात नुस्तेमारीक बंदी आशिल्ल्यान आदल्या तेंपा सावनूच पुरुमेत बाजाराक येवपी खारें नुस्तें वा हेर पुरुमेताच्या सामानाक खूब मागणी आसता। ते खातीर हे बाजारात सोलां, गांवठी मिरसांगो, कांदे आनी पावसात लागपी हेर सामान विकपाक हाडिल्लें। पळयात ताची कांय खिणचित्रां। खूप वर्सां म्हाजी आई येताली तिच्या फाटल्यान आतां हांव येता। आतां जाली खूब म्हाकाच जाली आतां 10-15 आणि किती किती सामान गोंयचे आमचे हाडला तितले आमचे गोंयचे सोडून आलेलो भाव कसो भाव तसोच आसा 70 रुपया पड तांदूळ आनी अळसाणे 300 रुपया पड आणि सोला 300 रुपया पड आमटाण 300 रुपया आणि आम्याची सोला 300 रुपया आणि हे आहा खारे सुंगटां आहा मानशेची आनी गालमो आहा 250 रुपया पड आनी 200 रुपया गालमो। लोक येता लोक येता आयजूच येयले कितले दीस आसतले 3-4 दीस आसता। आणि किती सांगता ट्रेडिशनल आहा आमचे गोंयचे आदले ते आमी अजुनूय शेतान लायता करता आनी हाडटा। आणि लोक मुद्दम येताय का? लोक येता रावताच आमकां पणजे फेस्ताक आसात लोक रावता येता मागीर। आणि पुरुमेत वर्सान एकदा येता आमी घेवन हांगा 4 दीस बसता। आणि किती गोंयचे किती हे सगळे गोंयचे भायले कांय ना आमी रोयता तेच घेवन येता। तुम्ही कुठं लायता पोरसा? आमी लायता पोरसां मिरसांगो सगळे आमी लायता। आणि लोकांचो इतले असो हे सपोर्ट आहा येता लोक येता म्हणून आमी येता न्हू हांगा व्हरपाक स्पेशली हय आमचे गोंयचे चड व्हरपाक गोंयचेच लोक व्हरोंक येता म्हणून आमी वर्साच्या वर्सा येता हांगा ते येता म्हणून आमकां हें न्हू। आणि किती किती आहा तुकडे आतां? सोलां आहा आमटाण आसा आम्याची सोलां अळसाणे चवळी नाशणे सगळे आमटाण तांदूळ हे सगळेच फ्रेश हे आमचे सगळे मिरसांगो मिरसांगे तुमकां जाता? हय आमीच वयता यो ह्यो तांबडे आमच्यो गांवठी मिरसांगो पळय रोयल्या ह्यो आमी म्हापशा 1200 दिले किलो 1200 किलो दिले हांगा आतां 1000 लायले आतां पावस पडल्या खरें शुक्रारा दिसा आमी म्हापशा चडशे लोक हेच वतात हय ह्यो आमच्यो गांवठी न्हू मसाल्या कोडी नुस्त्याचे हाडटा ते नांव ते मिरसांगे ह्यो मसुरी मिरसांगो बारीक मसाले